गोंयांतले चडशे हिस्ट्री शीटर सद्याक कोलवाळे जेलींत पावल्यात। मुंगूल गँगवॉर, एक्सटॉर्शन केस आनी रामा काणकोणकर मारपेट अशा वेगळ्या वेगळ्या केसीन सापडलेले सुमार 15 जाण हिस्ट्री शीटर सध्या एका जेलींत। म्हयनोभर फाटीं साश्टीत मुंगूल गँगवॉर आनी एक्सटॉर्शन केस जाल्ली। ह्या केसींत अमोग, बेपारी, वेली, प्रकाश आनी वॉल्टराक अटक केल्या। ह्या दोनूय केसींनी आतां मेरेन 28 जाणांक पुलिशेन धरल्या। 28तले 5 जाण हिस्ट्री शीटर। परवरे बिल्डरा कडच्यान खंडणी घेवपाचे केसींत 3 जाणांक अटक केल्ली। तातूंत टार्झन पार्सेकार, सागर पाटील आनी एकट्याक अटक केल्ली। ह्या केसींत धरिल्ले तिगांतले 2 जाण हिस्ट्री शीटर। रामा काणकोणकार मारपीट केसींत पयलीं 7 जाणांक धरिल्ले। तातूंतल्या तिगांनी दिल्ल्या स्टेटमेंटाचेर जेनिटो कार्दोजोक अटक केल्ली। सगळे मेळून 8 जाण सध्या न्यायालयीन कादयेत आसात। 8 जाणां मदले 7 जाण हिस्ट्री शीटर, ताचेर मारपीट आनी हेर केसी आसात। ह्या पयलीं जेनिटोक NSA लावन हद्दपारूय केल्लो। सध्या हे सगळे कोलवाळी जेलीन आसात। वेगळ्या वेगळ्या केसींनी मात एकाच वेळार इतले हिस्ट्री शीटर वांगडाच आमकां जेलीन आसपाची ही पयलीच खेप अशें कळटा। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी।